नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक. आता पळोवया कांय वेळची खबरो. म्हादय वादावयल्यान कर्नाटक आनी गोंयांत लवातांत व्हरपाचें पाप काँग्रेसीन केलें, पूण भाजपा फुडले पिळगेक ह्या वादांत बुडोवन दवरपा ना. हो वाद न्यायालया भायर भासाभासींतल्यान सोडोवपाक प्राधान्य दितले. कर्नाटकांतले वेंचणूक सभेत म्हादय प्रकरणाचो उल्लेख आयलो, तोय खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या तोंडांतल्यान. काँग्रेस जावं ना जाल्यार भाजपा सगळ्या राष्ट्रीय पक्षांनी म्हादयच्या प्रस्नाचेर युटर्न मारला. पूण 2007 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुके वेळार तेन्नाची काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीन गोंयाक कितें सांगिल्लें तें प्रधानमंत्री मोदीन कर्नाटकाच्या मतदारांक याद करून दिलें. शेनवारा गडकान भाजपाची वेंचणूक प्रचाराची रॅली जाल्ली तेन्ना काँग्रेसीन म्हादयक राजकीय घटक केला म्हूण प्रधानमंत्र्यान काँग्रेसीचेर बरीच टिका केल्या. और कांग्रेस का चरित्र है अटकाना, लटकाना, भटकाना, और इसलिए उन्होंने ये महादायी के समस्या का समाधान करने के बजाय, बिठा करके रास्ता खोजने के बजाय, कर्नाटका में उनकी सरकार, गोवा में उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार, 4-4, 5-5 दशक तक उन्होंने राज किया, लेकिन समस्या का समाधान करने के बजाय बचने के लिए, अटकाने, लटकाने, भटकाने के लिए महादायी के मुद्दे को ट्रिब्यूनल में डालने का पाप ये कांग्रेस सरकार ने किया था. म्हादयचे नाव वापरून काँग्रेसीची आदली राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या लोकांची दिशाभूल करता म्हूण प्रधानमंत्र्यान काँग्रेसीचेर खर टिका केल्या. 2007 में गोवा में, मडगांव में चुनाव सभा में सोनिया जी ने कहा था कि महादायी का पानी कर्नाटका को ना मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी कमिटेड है. आज गोवा से कांग्रेस गायब है और इसलिए अब कर्नाटक के लोगों को महादायी के नाम पर भड़काने का पाप किया जा रहा है. अरे मुख्यमंत्री जी, एक गड़क के लोगों को गुमराह करने से पहले, इस पूरे क्षेत्र के किसानों को भड़काने से पहले अच्छा होता जरा मैडम सोनिया जी को पूछ लेते कि महादायी के लिए कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है. मैडम सोनिया जी, आपने 2007 में कौन सा वचन दिया था और अब उस वचन का क्या हाल है, इतना जरा पूछ करके आते तो इस क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने की आप हिम्मत नहीं करते. आता तांच्या स्वताच्या प्रधानमंत्र्याचेर गोयचे भाजपाचे फुडारी कितें म्हणटले ते पळोवंक जाय, कारण गोयच्या भाजपाचो कोर्टा भायर हो प्रस्न सोडोवपाक खर विरोध आसा आनी म्हादयचेर चलिल्ल्या वादाचो निकाल गोयचे वटेन लागतलो अशी आस्त आसा. मात आता तांचो स्वताचो प्रधानमंत्री वेगळो उलयता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. जमीन रुपांतर घोटाळ्याचे पुरावे सरकारान लोकांकडे मागप म्हणजे नाकात्रेपणा करप, कारण ही सगळी माहिती नगर नियोजन खात्याकडे आसा. तरी आसतना हे पुरावे सरकाराक मेळना जाल्यार आमकां 1 म्हयनो दियात. सगळे पुरावे तुमच्या दस्तावेजांतल्यान काडून दिता. गोंयचो आवाज संघटनेन सरकाराक आव्हान दिलां. प्रादेशीक आराखडो 2021 आयिल्ले साबार विरोध कुशीक दवरून ताची न्यायालयीन चौकशी करची अशें गोंयचो आवाज हांणी मागला. नगर नियोजन खात्यान स्वताच तांची माहिती लिपोवन दवरल्या असो आरोप तांणी केला. Goitso Awaz had made a demand that a judicial inquiry be put in place. Please understand, this scam is much bigger than illegal mining. If someone like Justice Shah can be appointed for the investigating the illegal mining scam, I think a judicial commission, we think, Goitso Awaz thinks that a judicial commission of the same caliber and with similar terms of reference, especially to look into the procedural lapses. See, these are important to look into so that our governance becomes transparent and becomes corruption free. सगळ्या आरोपांचो सोद लावपाक सरकारान केल्ली समिती फकत लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक अशें हे बिगड सरकारी संस्थेचें म्हणणें. कायदे करपीच तांचे कडेन म्हायती मागतात ही लजेक घालपा सारकी गजाल अशें ते म्हणटात. माइंड यू, इट इज टेक्निकल कमिटी. टेक्निकल म्हणटकच मातशी तरी लज आसपाक जाय आसली. लोकां कडल्यान इन्फॉर्मेशन मागता.
तांकां एक ऑफर करता. तर तुमचे कडेन जमाना न्हू, फक्त एका म्हयन्याक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया तुमच्या डेटाबेसाक. आमची टॅक्निकल कमिटी तुमच्याच डेटांतल्यान सोदून काडून तुमकां सगळें इन्फॉर्मेशन मिनिस्टराक, DCP डिपार्टमेंटाक आनी सायमल्टेनियसली प्रेसाक वांगडाच सबमीट करता. ही आमची ऑफर आहा. मान्य आहा जाल्यार पळोवपाचें आमकां. सगळो डेटा, सगळो इन्फॉर्मेशन आपूण दामून धरून बसलेले आसा आनी आमच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन मागता. लज दिसपाक जाय हांकां. फकत हेच न्हय, रोखडेच ते तांची दुसरी आनी तिसरी वळेरी जाहीर करतले. फुडलीं नांवां बरोच गोंदळ घालपाची आसात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. When we meet people from other states to tell that our lawmakers are corrupt, we ourselves feel embarrassed. So please do away with it before the second list comes out. And the second list is almost 50 times the things what they have done is 50 times bigger than what we have just told. And the third list is taking time. It doesn't end with second. They scrap it. We say, okay, fine. Please start. Open a new chapter. But the more he delays, it's getting dirtier. He can't play around with the voice of the people. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नाईक रावत. जमनीच्या व्यावसायिक रूपांतरात चर्च निखलास घुसपावना, मात कांय कडेन जमनी विशींचे वाद आशिल्ले ते मिटोवपाचो यत्न जाला. ते खातीर चर्ची कडेन आशिल्ली जमनीची मालकी दुसऱ्या कडेन दिल्या. चर्चूय जमीन रूपांतरात फारवल्या ह्या आरोपा विशीं संबंधितांनी स्पश्टीकरण दिलां. गोंयचो आवाज हे संघटनेन 13 राजकीय फुडाऱ्यांनी जमनीचें रुपांतर केलां म्हूण 27 एप्रिलाक लोहिया मैदानाचेर जाल्ल्या बसके वेळार आरोप केल्ले. ताचेर विचारपूस करपाक आमचो खबराकार रमेश नाईक रावत गोंयचो आवाज संघटनेच्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळो. कारण दिगंबर कामत म्हणटा ताची जमीन शेतकी आनी विल्फ्रेड डिसा म्हणटा ताची पयली सावन सेटलमेंट सुवात. हाचो अर्थ तांणी गोंयच्या आवाजाक जाप दिल्या. पळयात तांचे फुडारी कितें म्हणटात ते. सो आमी जे 27 तारखेक सांगला इट हॅज नथींग टू डू. तातूंत लँड रेवेन्यू कोड आनी कन्वर्शनाचें आमी कांयच मेन्शन करूंक ना. आमी कितें म्हणलां की रिजनल प्लॅन 2021 सेटलमेंट जमन्यो ज्यो दाखयल्यात तातूंत आमचे मंत्र्याचे आनी आमचे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्स आमचे आमदाराचे जमन्यो आसात आनी त्यो जमन्यो सेटलमेंटांत आसा म्हणून खंयची पॉलिटिकल पार्टी आनी खंयचोय पॉलिटिशियन ह्या RP 2021 जो गोंयचो व्हडलो घात करपाचो आसा ताजेर उलयता. एकलो सुद्दां उलोवपाक तयार ना कित्याक तांच्यो जमन्यो सेटलमेंट झोनांत आसात. आमी क्वेश्चन करना केन्नाच्यो जमनी पळयत्यो. आमी कितें म्हणटा हे पॉलिटिशनाच्यो जमनी कश्यो सेटलमेंटान दाखयता वीच शोज दॅट देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. वाय इट इज वीथ पॉलिटिशियन्स. आमी म्हणूंक सोदिना की हांकां खबर आशिल्ली की सेटलमेंटान येतले म्हणून. बाकी लोकांचें जायना बट इन दीस रिजनल प्लॅन 2021 वेन वी स्टडी हातूंत दाखयता की हे सगळे पॉलिटिशनाचे ऑलरेडी आसा वीच इज बींग शोन एज सेटलमेंट. सो इट इज अ सेल्फ एडमिशन बाय देम. आमी कितें म्हणलें पळय ते दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टींग अस, दे आर एडमिटींग इट, दे आर सपोर्टींग आवर क्लेम एक्चुअली. मडगांवां 27 एप्रिलाक जाल्ले बसकेत लोकांक कित्याक हाडिल्ले ताचेर चर्चीन स्पश्टीकरण दिलें. पूण चर्च जमनीचें रुपांतर करता म्हूण आरोप घातल्यात ते तांणी भायर मारल्यात. तांणी मालकी हक्क दिल्यात. जमनीचें रुपांतर करूंक ना अशें फादर एर्मिटो म्हणटा. चर्चीक ओक आसा आपले परजेक गायड करपाक आनी होच गायडन्स आमचे चर्चीन परजेक दिला. आनी परजेन हो ताळो आयकून खूब हजारांनी लोक लोया मैदानाचेर एकठावलो. हें पळोवन थोड्या मिनिस्टरांचे आनी थोड्या मनशांचे पिंत चाळवला. पिंत चाळून ते चर्चीचेर नाका जाल्ली आड हे व्हिडियो आनी हे ते धाडटात. पूण तशें करून चर्चीचें नांव पिड्यार केन्ना जावचें ना. चर्चीक आनीक सपोर्ट आनी हेल्प मेळटलो. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नाईक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. ग्रामसभेचें तोंड बंद करूं नाका, तिका भासाभास करूं दी. तातूंतल्यानूच गांवचे उदरगतीक चालना मेळटली.
गोंय पंचायत राज कायद्याची दुरुस्ती काँग्रेसीन सुचोवणी दिल्या. तशेंच ग्रामसभेच्या अजेंड्यांतल्यान AOB कापला ताकाय खर विरोध केला. कायदो दुरुस्ती विशींचे माहिती हालींच सरकारान राजपत्रांत प्रसिद्ध केल्या. पंचायत संचालकान केल्या ह्या बदलांचो पक्षान अधिकृतपणान खर विरोध केला अशें गोंय काँग्रेसीचो म्हणयारो यतीश नायक म्हणटा. हो लोकांचो आवाज चिड्डपाचो यत्न अशें तो म्हणटा. ह्या संदर्भातलें नोटिफिकेशन सरकारी राजपत्रांत घातलां आनी 15 दिसां भितर हाचेर सुचोवण्यो मागयल्यात. आम्ही ऑब्जेक्ट केला की हे सबस्टिट्यूशन जे रूल 7 तुम्ही करूंक सोदता प्रोहिबिट करपाक बियॉन्ड अजेंडा ही फाल्स गजाल आणि ती तुम्ही करची न्हय. आणि आम्ही सजेशन दिला की ह्यो जो रूल्स आसा कित्याक तांणी सजेशन मागिल्ले ह्यो जो रूल्स आसा त्यो अमेंड करच्यो आणि अमेंड करून लोकांक फुल ऑपॉर्च्युनिटी ग्रामसभेक दिवची, सगळ्या विशयांचेर चर्चा करून भासाभास घडोवपाक जे जे इश्यू पंचायतीच्या डोमेनात येता इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम. एकदा कर्टेल केल्यो ग्रामसभेच्यो पावर्स म्हणटकच तुम्ही ग्रासरूट डेमोक्रेसी जी इन्स्टिट्यूशनां आसा तांचेर एसॉल्ट करतात, लोकांक उबी करतात. त्यो ग्रामसभा तुमकां एक्सपोज करतात ओडीपींचेर, पीडीएंचेर, रिजनल प्लॅनाचेर, कोल इश्यूचेर, नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर्सांचेर, म्हणून तुम्ही तांकां सायलन्स करपाचें कारस्थान करनाकात. हे घटनेच्या डोमेनात बसना. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. ही माहिती आमचे कडेन ना, ती माहिती आमी दिवंक शकना. माहिती हक्क कायद्या खाला विचारिल्ल्या प्रश्नांक सरकाराची साबार खाती अशीच जापो दिता. मागीर शासनातली पारदर्शकता उरली खंय? इतलेंच न्हय तर कांय वेळा माहिती हक्क कार्यकर्त्याची सतावणूक जाता. काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजनाल्ड लॉरेन्सान सरकाराचे कार्यपद्दतीचेर प्रश्न केला. सध्या मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलाचें काम चालू आसा ताचेर, तशेंच भलायकी खात्याचे स्वास्थ्य सेवा येवजणेचेर, एके बलात्काराचे केशीचेर आनी हेर कांय प्रस्नाचेर आपणे माहिती हक्क कायद्या खाला माहिती मागयल्ली अशें आमदारान सांगलें. पूण संबंदीत खात्यांनी ताका सारकी जापो दिवनात आनी चडशे फावट ते माहिती दिवपाक शकनात अशें ताका सांगिल्लें. आमी खंयचे RTI गेले जाल्यार एक RTI इन्फॉर्मेशन ना. आतां वी वर टार्गेटींग वन हॉस्पिटल दॅट लॉट ऑफ ऑपरेशन्स हॅव बीन डन एंड DSS तुगेले DHSांतल्यान दीनदयाल स्किमीचेर एक्स्ट्रा पयशे वतात ऑपरेशन करून. एक इन्फॉर्मेशन दिवप ना. इन्फॉर्मेशन गो टू द इन्शुरन्स, गो टू द हॉस्पिटल, गो टू दॅट. कांय इन्फॉर्मेशन दिवप ना. आतां आय हॅड आस्क्ड वन इन्फॉर्मेशन अबाउट वन रेप केस. थिंगाय इन्फॉर्मेशन दिवप ना. ना म्हणून सांगप आनी कितें ना म्हणून सांगप. इन्वेस्टिगेशन आहा म्हणून सांगप. कांय ना इन्फॉर्मेशन. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान देखून विचारलें जाल्यार सांगप की that doesn't come under purview and that this doesn't come under purview. Forgot information one department to another. He style Manohar Parrikaran शिकयल्ली. Department has become an expert now in that. We call upon the government to इतले ट्रान्सपेरंट जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटान दाखय न्ही कितली इन्फॉर्मेशन तेणी दिल्या ती सारकी. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. मोपा विमानतळ प्रकल्प केंद्र सरकाराचे अखत्यारीत येना. ह्या विमानतळाची कबलात जाल्या गोंय सरकार आणि GMR आस्थापना मदीं. तरी आसतना केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ह्या प्रकल्पाक कित्याक हस्तक्षेप करता? गोवन्स फॉर दाबोलीम ओन्ली संघटना केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूची फाट सोडिना. गोंयच्या आतांची आनी फुडली हवेतली येरादारी पळयत जाल्यार ही दोन विमानतळां गोंयच्या अर्थीक परिस्थितीत बसना म्हूण जाणकारांचे रिपोर्ट स्पश्टपणान सांगतात अशें फादर एरेमिटो म्हणटा. दाबोलींक आनी कितें करूंक जाता आनी कितें करचें उरलां तें कंप्लीट करूंक जाय. ताचें लक्ष आसूंक जाय. आमी ताका सांगूंक सोदता सुरेश प्रभूक तूं ग्रावंड रियलिटी मोपाची शिकला. तुजे लागीं फावो ते डॉक्युमेंट्स ह्या एग्रिमेंटा विशीं आसात आनी तूं ताचें कितें तें जाणा. आमी गोवन्स फॉर दाबोलीम ओन्ली
बरयतले हांव चीट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक सांगून की हो मनीस सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर आमचे स्टेट अफेरान मेथर जाता आनी तो हो प्रायवेट एअरपोर्ट तातू मेथर जावन तो हो सेल करूंक सोदता ही खबर आमी प्रेसिडेंटीक बरोवंक सोदता. Concessional agreement it is between the state government and GMR. State government has got nothing to do except he leased the land and collecting some percentage of the money. Okay. Now why is this minister getting involved with private MOPA when you have to when the AAI is looking after the Dabholi airport? This is a big question mark in all, and the state government is totally quiet. All the ministers, the CAC, they are totally, absolutely quiet. Whether it is the heritage, whether it's river nationalization, or whether it's MOPA, they are totally quiet. दाबोळे विमानतळार आशिल्ल्या कार्गो सुविधांचेर कार्गो ऑपरेटर खोशी आसात अशी GMRचो मास्टर प्लॅन सर्वे रिपोर्ट सांगता. जाल्यार मोपा विमानतळ कार्गो हब कशें करतले असो प्रस्न GFDOन केंद्रीय नागरी हवाई मंत्र्याक विचारला. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. गांवांनीच न्हय तर दर वाड्यार लायट पावयल्या. सरकार छाती फुड्या काडून मोठ्या अभिमानान सांगता. पूण दुर्दैवान लायट पावनाशिल्ले आजुनय कांय सुवातो आसात. 70 मालांतलो हरिजनवाडो दोळ्यांत तेल घालून लायटीची वाट पळयता. वाळपयच्यान 15 किलोमीटर भितर हो गांव आसा. तांकां 24 वरां लायट दितले म्हूण सांगिल्लें, मात आजून ते बाबतींत कांयच पावलां उबारूंक नात. विद्यार्थ्यांक काळखान दिव्याच्या उजवाडान शिकचें पडटा. फाटलीं सुमार 40 वर्सां ते ग्रामसभेत हो प्रस्न म्हणटात, पूण तांकां फकत फटीची आश्वासनां मेळटात. आमच्या घरान अजिबात लायट ना. भुरग्यां पळोवपाक अभ्यास केला 10वी 7वी 8वी शिकता. सद्याक स्टडी चालू आहा, शिकप चालू आहा. म्हळ्यार पळयतले म्हणल्यार रातची लायट ना, कांय ना, कांयच नासता. जाल्यार म्हाका सांग, तुमी इतले कांय वर्सां हांगासर येवन गेले, विचारले 7 वर्सां गेली, 10 वर्सां गेली, 7 वर्सां ही कंपल्सरी जाली म्हळ्यार आजून पर्यंत लायटीचें हें ना, कांयच ना, हें ना, अनुभव ना, कांय ना. जाल्यार ही आमची अशी परिस्थिती आसा. ही आमच्या घरान पळोवंक गेले लायट ना. हांगाच न्हू म्हणल्यार 5वी 6वी 7वी बी भुरगे शिकता जाल्यार तांकां म्हाका सांग हेतून हांगा लायट ना जाल्यार आमी कितें करपाचें. 1972 हें जाल्लें 36 वर्सां जालीं. कितें 36 वर्सां जाल्यार आजून पर्यंत लायटीचें हेंच ना. स्टडी अशी काळोखानूच ती दिव्याची. कितलो टायम करता ती? 8 वरलेले अशे 10 उठता. 10 करता. आनी मागीर सकाळचे उठून अभ्यास बी करता. सकाळचे 5 ते 6 एक वर करता. सकाळचे मागीर कशें दिवो पेटोवनूच करता. हय. कितें तुमकां सारकी दिश्टी पडटा ती अक्षरां आसता ती ABCD सगळी दिश्टी पडटा सारकी क्लियर. तितके पडटा पूण सारकी दिसना. सत्तरीसावन खबराकार महेश गोवेकार. चांद्राच्या थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याक घेराव घालो. ह्या वाठारांतल्यान राज्य महामार्ग पासार जाता. रस्त्याचें रुंदीकरण जाल्यार गांवाचेर आवळ येतली. बरीच घरां काडची पडटलीं. कांय पुरातन दायज सांगपी थळांय मोडची पडटलीं. चांद्राकार सामके तिडकल्या. फुडारात येवपाचे आशिल्ले राज्य महामार्ग 8क लोकांनी विरोध केला. महामार्ग जातकच येरादारी वाडटली आनी देखून तांच्या जिवाक धोको प्रासतलो तसोच त्यांच्या घरांकूय मार बसतलो म्हूण ते भियेल्यात. पळयात तांकां कितें म्हणपाचें आसा तें. आतां हे वर्स जालें आमी सगळे कडेन रिक्वेस्ट करता, गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की SHA काड म्हणून. तो आज तरी SHA काडपाक जायना, टेंडर जातो काडपाक जावपाना. कित्याक आतां ते आमकां रिटेनिंग वॉल SHAचे केलो दाखयताय आनी 2 वर्सां मुदाले रस्तोय SHAचे केलो आनी मागीर दिसान दिसा वायडनींग जायत रावतलो. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की पयलो SHA डिनोटिफाय कर तो आमगे फाटी हाडलो आनी वायडनींग काड आनी तुमी मागीर काम कमेस कराय. हें आमगे आतां डिस्कशन जाला आनी एग्री जालें की आमी आतां हे टेंडर होल्डाचेर दवरतले आनी आमी गव्हर्मेंटा मध्ये वचले रिक्वेस्ट करता TCP कडेन आनी PWD मिनिस्टर कडेन की SHA काडपाक. Every house should not be demolished.
or any heritage house in my village Chandar, especially village. म्हणल्यार कितें? SH8 म्हणल्यार स्टेट हायवे 8 ती डिमार्केटेड जाल्या पूण लोकांक कोणाक खबर ना ती जालें म्हूण ती 77 जाल्ली. एक सायडीन पयलें मोदें आमगे टेस्ट जालें पारोडा. आय एम हॅप्पी आमगे पारोड्याच्यान पासून शिफ्ट करूंक हांवें सांगिल्लें तांकां तेश पासून केलां. हांव हॅप्पी कित्याक हेगे हेरिटेज घरां आमगेली पयलीं हेंचेच हावजीस ती जे कॅपिटल आसलेलें आमगे गोंयांत चांदोर गोंयचें. सो आमकां थिंगा ती हेरिटेज आमकां सांबाळपाक जाय. चांद्रा सावन खबराकार रमेश नायक रावत. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाचेर 6-1 अशें दणदणीत जैत जोडलें. तातूंत नवीन मेंडिसाची हॅट्रिकेचो आस्पाव आसा. गोवा सेव्हन्स प्रीमियर लीग फुटबॉल सर्तीचो सामनो शुक्रारा आमल्या खेळा मैदानार जालो. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावात. देव बरें करूं.